अंदू इफ्फीत थळाव्यो भाषा प्रमोट करपाचें थारलां। 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती इफ्फी जाता। 48वे इफ्फीत गोयच्या फिल्म प्रोड्युसरांक खासा प्रीमियर सेक्शन आसतलें म्हूण ESGन जाहीर केलां। गोयच्या निर्मात्यांची फीचर फिल्मां कोंकणी वा मराठीतूच आसची पडटली। नॉन फीचर फिल्मांत कोंकणी मराठी सयत हिंदी इंग्लिशींतली फिल्मां चलतली। ESGचे वेबसायटीचेर सगळे नेम घाल्यात। अंदूचे डेलिगेट्स रजिस्ट्रेशनूय फास्ट चल्लां। Applications for special section, there's a ESG section during IFFI 2017. This special section is for all Goan films produced by Goans. See, it is going to be in two sections. One is feature film, that is going to be in Konkani and Marathi, and non-feature films in Konkani, Marathi, Hindi and English. For IFFI, which will be held from 20th to 28th November. So सदांच गोवा सेक्शन म्हणून थंय आसताले, ताजे खातीर आमी आतां एंट्री मागयतात. ओके, द फीचर फिल्म ड्युरेशन should be 70 minutes and above, and non-feature film from 10 minutes to 70 minutes. The film either censored or uncensored. The jury's decision is going to be final on, but film must have English subtitle. The online forms and rules and regulations are available on www.esg.co.in. The last date of submission of entry is 2nd November 2017. ह्या सगळ्याचे सिलेक्शन करपाक 3 ज्युरीची कमिटी केल्ली आसा, and jury's decision will be final. गोवा फॉरवर्डाची काँग्रेसीक पोखरूंक सुरवात जाली। फुडले विधानसभेत गोवा फॉरवर्डाचे आमदार कमी जावचे ना, वेल्यान वाडटले म्हूण विजय उलयला। लोकसभा इलेक्शनाक गोवा फॉरवर्ड बीजेपीक तेंको दितलो म्हूण विजयान स्पश्ट केलां। शिरोडा मतदारसंघातले पंचवाडी पंचायतीचो सरपंच धरून दोग पंच शुक्राराक गोवा फॉरवर्डात पावले। 1 नोव्हेंबर ते 16 जानेर मेरेन खंय पक्षाची मेंबरशीप मोहीम चलतली। ही आमी सुरवात करतात आनी आयच्यान आमी एक म्हणल्यार जे मतदारसंघान आमचे लेजिस्लेटिव्ह प्रेझेन्स ना ते मतदारसंघांनी आमी देंवतात आतां। आनी हांव प्रेजिडेंट म्हणून एक डिक्लेअर करूंक सोदतां की नोव्हेंबर 1च्यान आमी एक मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरवात करतले गोंयभर, आनी 16 जानेवारी मेरेन ही आमी चालू दवरतले। 16 जानेवारी हो ओपिनियन पोल, सो आमचे अस्मिताय दीस म्हणून आमी मानतात। त्या दिसा आमी एक व्हडली पब्लीक मिटींग घेवन आमी वर्सावळीचो जो शिवसेना दसरो कसो करता तसो आमी हो आमचो अस्मिताय दीस आमी मनयतले पब्लीक मिटींग घेवन। ही आमची मेंबरशीप ड्रायव्ह संपन्न जातली त्या दिसा। फुडलें टार्गेट आमचें आहा, आमी 3 सिटांचेर उरचे ना, हें शुअर। फॉरवर्ड मरे आमी, बॅकवर्ड न्ही। आनी खंयचोच मतदारसंघ कोणाचो बापायचे बेस न्ही, हें सगळ्या पक्षांनी दवरूंक जाय। शिवोली म्हणटा तो एक टायमार बांदोडकराच्या टायमाच्यान आज मेरेन MGचो बालेकिल्लो, आमकां लोक हांसताले। बरें जालें हे खेपे एक म्हणटा तें की इलेसांव आनी रिजल्ट हाजे मदीं 1 म्हयनो उरलो, तेन्ना आमकां सारकें कळ्ळें कोण कितें उलयतालो तो, आनी कितले लोक चिंत्ताले की आमी शिवोली बी असले गांवांत जिखूंक शकता। आमकां तशें सारकें काडिल्लें ताणीं कोंताक, तशें नासता तें। जंय मनीस क्रेडिबल आहा, जंय सिरियस आहा, थंय मनीस जिखूंक शकता। आनी पक्ष जर सारको आहा जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकार आमचे बरोबर रावूंक शकता। आवर स्कोप एंड आवर एंटायर फोकस इज नॉट अबाउट दिल्ली, इट इज अबाउट गोवा ओनली। सो इन 2019 एट द मोमेंट वी आर मेंबर्स ऑफ द NDA, so we are part of that alliance, and I am not Deepak Dhawlikar to say that I will contest an election and yet be partner of that alliance. So I am Vijay Sardesai. I can't say two different things at two different places. I am a member of the NDA. Then if I don't support it, I should get out and go somewhere else. No? पंचवाडीचो सरपंच म्हणटा काँग्रेसीत रावन खंय कामात जायनात म्हूण ते आतां गोवा फॉरवर्डात आयल्यात। आमी येवपा फाटल्यान कारण मेन म्हळ्यार पंचवाडी सारक्या गांवांक उदरगत सोडूच इवन एम्प्लॉयमेंट कांयच ना। खुबशे भुरगे एज्युकेटेड आसात, पूण ते आमचे सर पंचायती येवन म्हणटात सर आमकां कितें काम बारीक तरी फॅक्टरीत कामां व्हरोन लाय,
आमकांय दिसता म्हाकाय दिसता कितें तरी आमचेर खूब फाटीं उरले आमी तर हांकां न्याय मेळटलो जाल्यार आमकां खंय तरी वयल्यान सपोर्ट जाय. त्याच बरोबर विजय सरा कडेन जेन्ना उलयल्लो तेन्ना म्हाका तेणें सरळ सांगिल्लें की म्हजो तुका फूल सपोर्ट आसतलो. त्या प्रमाणे आयज आमी सगळे हांगा आयल्यात. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळकार. घेवया एक ब्रेक.